Płyniamu nam gaburniantu ciał, hej powin mi za ciebie diktonia. Vojru barunam ci gorib kalsa, ais tu gali da kutku di darga. Vojru barunam ci gorib kalsa, ais tu gali da kutku di darga. Amit sorna tu Deus orbut vital, bivut por moganai leu javera. Bahar kurki korkar zam chitoya, diun tu kai mogat sonomosa. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी ह्या भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेजनांक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. इश्टानो, आयचे हे मिसाची भेट इंतेच हांव भेटयता. कायतानो फेर्नांडीस सगल्या बरेपणा पासत आपल्या कुटुंबान आपल्या जिवितान जी देवान उपोट घातल्यान ते पासत देवा कारगारिता तर ताचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. तेच बरोबर दुसरे आमच्या भावा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. किरीत भाशेन आयच्या दिसा वाडदीस समारंभता मॅकलिनो फेर्नांडीस, नातालिना दिनीस तशेंच मीज इडन सुवारीस हांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी कोतकोत्यान मागुया. तेच बरोबर आपलो वावर बरे तरेन जावंक फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनस मागूंक लायता रुबन आनी रोजविया. तेच बरोबर आपल्याक भलायकी मागता फेमिशा फेर्नांडीस. तेच बरोबर एक 2 वर्सांचें चेडूं निमोनिया आनी आस्माक लागून हॉस्पिटलांत व्हेंटिलेटराचेर आसा, ताचेय पासत ताकाय पेकोवणी फावो जावंक हे मिसा भेटींतल्यान आमी कोतकोत्यान मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एक जाणार मनीस अशें म्हणटालो, देर इज समथींग गूड इन द वर्स्ट ऑफ अस एंड समथींग बॅड इन द बेस्ट ऑफ अस. मनीस कितलोय वायट आसलो तरी ताचे भितर थोडे तरी बरें आसता, आनी मनीस कितलो बरो जावं ताचे भितर थोडे तरी वायट आसताच. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. संवसाराचे क्यास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक. जेजून आमकां सगल्यांक एक शिकवण दिल्या, आनी ती म्हणल्यार चुकलोल्यांक आमच्या भावा भयणीक बोगसणें फावो करूंक. बोगसण्याची मनशां जातोलीं जाल्यार आमचें काळीज मन बदलूंक चड गरजेचें. कित्याक देवाचीं भुरगीं कशीं निर्मळ आनी नितळ आसूंक म्हत्वाचें. तर ह्या मिसा बलिदानांत काकुती आनी बोगसण्याची मनशां जावं जेजूक रिगून रावंक आमकां कृपा मागुया. मोगळ बाबडीनो, आयकला ते भाशेन आयज आमी काकलुतीचेर आनी बोगसण्याचेर आमचें लक्ष मारतले. म्हणटोच आमचे घोराबे काकलुतीचे, आमचे घोराबे बोगसण्याचे कोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायते फावटी आमी काकलुतीची मनशां जावंक नाव, आमी बोगसण्याची मनशां जावंक नाव. ह्या चुकीची देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया.
आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा देवा, बागयोन तांतोनीचे विणवणेन तुजी देणी आमकां भरपूर दी आनी आमच्या काळार आमकां शांती लाबोय म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दावोट्यांशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोडो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें पिवूंक उदक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोडो एकठांय करतां. तें खावन आमी मोडटल्यो. एलिजान म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलां तशें कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. आखे प्रितुमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली
आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंत तेलूय सोंपूंक ना. सोर्बेस्पराचें उतर. देवाचें वड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. सोगली म्हणुया. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतानसून तूं म्हाका सोडयताय. काकूत कोर, म्हजें मागणें आयकून घे. केदना पुर्यान मनशांनो तुमचीं काळजां दारून उरतलीं. केदना पुर्यान पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटकां फाटल्यान धांवतल्यात. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. हें मात जाणो जायात. आपूण मोग करता ताचे खातीर सोर्बेस्पोर विजमितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो. तो म्हाका आयकोता. ताची भिरांत दवरात. पातक करूं नाकात. समाधान नियाल करून तुमची रात काडात. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. गोवाचे कोडे आनी सोऱ्याचे कोळशे एरांगेर बोल्लेले आसतात, पूण तांच्या वोन वोट सोंतोस बोल्लाय तुवें म्हज्या काळजांत. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सोर्बेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोलूं दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याचो वेयासू. जुवावा पोरमोणे सोम्याचे शुभवर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. आनी जेजू आजेतिनाच्या दोंगरार चडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी प्रद्वारान सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच प्रद्वारान सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारचें आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालूंक एक कसलेंय नीब सोदूंक काडच्याक ताणें अशें म्हणलें. वडो घालून जेजून आपल्या बोटान जमणीर बरोवंक लागलो. आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून तो उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमणीर बरयत रावलो.
हे आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक गोडसरून गेले. उदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातो करी नाका. सोम्याचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मोगळ बाबडीनू, एक सुपुल्लो भुरगो घरांत खेळटालो. आवय ताची बाजारांत गेलोली आनी हो भुरगो खेळटा खेळटा अवचितोच ताचो हात एका मारग्या वाजाचेर पडटा आनी तो वाज फुट्टा. आतां हो वाज आवयचे चड आवडीचो आसलो. इट वॉज व्हेरी डियर टू हिज मदर. कित्याक ते आवयन जाय ते सोदपूस करून तो वाज सोदून काडलोलो. म्हणटच ते आवयचो आवडीचो वाज आसलो. म्हणटच आतां हो भुरगो सगळोच थरथरोन भियोन रडूंक लागता आनी एका कोणशाक वचून बसता. तितल्यान ह्या भुरग्याची आवय पावोन सोरता. तेन्ना तो वाज फुटलोलो ते पळयता आनी रोखडीच तिची नदर आपल्या भुरग्याचेर पडटा. हो भुरगो रडटा ते पळोवन ती लागीं वेता आनी आपल्या भुरग्याक घोट वेंग मारता. ही आवय आपल्या भुरग्याक घोट वेंग मारता आनी अशें उद्गारता. मोगळ बाबडीनू, ही उतरां आमी आयकुया, भोव म्हत्वाची. I am sad that the vase is broken. I am sad that the vase is broken, but I love you more than the vase. I am sad that the vase is broken, but I love you more than the vase. मोगळ बाबडीनू, हो भुरगो हे आवयची उतरां केन्नाच ताणें तो विसरूंक ना. It was not fear that changed him, it was the love and mercy of that mother that changed the child. त्या आवयन त्या भुरग्याक खेरीत भाशेन बोगसणें फावो केलें, ताचो मोग केलो. ह्याच पासत ह्या भुरग्यान आपणाचें जिवीत बदललें. मोगळ बाबडीनू, आयचें शुभ वर्तमान आमकां असलेंच जेजूच्या बोगसण्याचें आनी काकलुतीचें काळीज आमकां उक्तें करता. आमचे असोक्तायेन तो आमकां केन्नाच सांडिना. तो आमकां सदांच लागीं आसा आनी आपली काकलूत आनी दया तो आमकां दर एका घडीक फावो करता. जो कोण ताच्यांत रिगून आसा तो ताचे काकलूत आनी बोगसणें चाकूंक पावतलो. आनी ही काकलूत आनी बोगसणें चाकल्या उपरांत मोगळ बाबडीनू आमी ताचे सारके जावंक आयज आमकां उलो. काकलुतीचे आनी बोगसण्याचे फुलेर जावंक. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. जेजूच्या काळार मोइजेसाच्या नेमा प्रमाणे प्रोद्वार जावन आसलोले एक महापातक आनी असल्या पातकाक कोणूय दादलो जावं वो बायल जावं सापडलो जाल्यार ताका फातरान मारूंक खेरीत भाशेन फॉर्मोण आसलोले. ताचो जीव काडूंक खेरीत भाशेन फॉर्मोण आसलोले. पूण मोगळ बाबडीनू, सादुकी आनी फारिजियो जेन्ना हे ओस्तोरेक जेजू सोरशी हाडटात ते खेरीत भाशेन ते ओस्तोरेक मारूंक न्हय पूण जेजूक फास मांडूंक ते खेरीत भाशेन ते ओस्तोरेक थंय हाडटात. They were jealous of Jesus and they wanted to kill Jesus. जोरी जेजून ते ओस्तोरेक फॉर्मोण मारिनासतना सोडलो जाल्यार तो मोइजेसाच्या नेमा प्रमाणे आड वयता. आनी जोरी तर जेजून
ताका फॉर्मोण मारलोले जाल्यार ते वस्तोरेक फॉर्मोण मारलोले जाल्यार तो दोयाळ आनी काकलुतीवंत न्हय, तो बोगसोणें दिवपी मनीस न्हय. म्हणटोच मोगाळ बाबडीनू असले परिस्थितीन जेजू तांकां एक बरो जबाब दिता. पयलो जमणीर बसता आनी बरयता आनी उपरांत नीट उबो रावन जेजू ह्या लोकांक म्हणटा, कोणाक पातोक ना ताणें पयलो फातोर मारचो. कोणाक पातोक ना ताणें पयलो फातोर मारचो. आनी सगळे एकान एक कोडसोरोन गेले. उरली ती फकत ती बायल आनी जेजू तिचेर फॉर्मोण मारिना. जेजूच्यान तिचेर फॉर्मोण मारूंक जातालें, पूण जेजू तिचेर फॉर्मोण मारिना आनी म्हणटा, हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारिना, वच आनी ह्या फुडें पातोक करिनाका. मोगळ बाबडीनो, ही गोडणी आमकां आयज शिकयता. जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता ताच्या काकलुतीचे आनी बोगसोण्याचे गोडसाण आमी भोगूंक पावता. आनी हीच गोडसाण दुसऱ्यांक दिवंक आमी खेरीत भाशेन पावता. ह्या नियाळांत आमी 3 संदेशांचेर वो 3 मुद्द्यांचेर आमचें लक्ष मारुया वो नियाळ करुया. पयलो मुद्दो, जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता आमी दुसऱ्या सोबे काकलुतीवंत आनी बोगसोणें दिवपी मनशां जाता. जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता तेन्ना आमी दुसऱ्या सोबे काकलुतीवंत आनी बोगसोण्याचे मनशां जाता. फारिजेवांनी आनी सादुकीनी ते वस्तुरेक एक पातकीण कशी पळयली. पूण जेजू ते वस्तुरेक एक असोक्त वस्तुरी कशी तिका ताणें पळयली. फारिजेवांनी आनी सादुकीनी हे वस्तुरेची चुकी काडूंक खेरीत भाशेन ते पयले रावले वो ते उरले थिंगासोर तिची चुकी काडूंक. पूण जेजू हे वस्तुरेचो दर्जो ओळखून घेता. तिवूय देवाची धूव म्हणून ओळखून घेता. तिकाय देवाचे बोगसोणें फावो म्हणून जेजू ओळखून घेता. मोगळ बाबडीनू, Jesus looks beyond her sin and saw her wounded heart and her need for healing. मोगळ बाबडीनू, जेजू आमची पातकां पळयना, आमची असोक्ताय तो पळयता. जेजू आमचो मोग करता आनी आमकां बोगसोणें दिवंक तो सदांच तयार. जेन्ना आमी जेजूक खेरीत भाशेन चिकटून रावता, ताचे काळजाक आमी चिकटून रावता, तेन्ना आमी ताचे सारकी काकलुतीवंत आनी बोगसोण्याची मनशां जावंक पावता. बागेवंत आंतोनीन खेरीत भाशेन तेंच केलें ताच्या जिवितांत. बागेवंत आंतोन काकलुतीवंत आनी बोगसोणें दिवपी बागेवंत आसलो. पातकाक खेरीत भाशेन ताणें नपयत केलो आनी पातकी मनशांचो ताणें मोग केलो. एक उदाहरण दिता, एक एग्जाम्पल. ताच्या काळार तो खेरीत भाशेन एका मोठांत आसलोलो आनी थंय नॉवेस म्हणजे सिमनारीस कशे जे याज्ञीक जावंक वावुरतात, तातूंतलो एक भुरगो, एक सिमनारीस, ताचो चड मोलाचो पुस्तक, पवित्र पुस्तक चोरून व्हरता. आनी तेन्ना बागेवंत आंतोन मोगळ बाबडीनू ताका शिराप घालिना, वायट उलयना. परतेंच जाल्यार ताचे पासत मागता, देवा लागीं मागता ताचें जिवीत बदल्ल्या पुरो म्हूण. आनी खेरीत भाशेन ह्या मनशाक बोगसोणें फावो करता, ह्या भुरग्याक बोगसोणें फावो करता. मोगळ बाबडीनू, आयज आमी ह्या बागेवंताची देख घेवंक गरज. जावं आमचे फामिलींत, वो जावं आमच्या वावरा जाग्यार, वो जावं आमच्या वाड्यांत आमी काकलुतीची आनी बोगसोण्याचे फोलेर जावंक खेरीत भाशेन आयज आमकां उलो. Instead of labeling people with their sins, let us treat them with patience and compassion. जेन्ना आमी दुसऱ्या सोबे काकलुतीवंत वो बोगसोणें दाखयता तेन्ना आमचे भितर जेजू रिगूंत आसा म्हणून आमी दुसऱ्यांक परगट्टा. दुसरो मुद्दो, जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता तेन्ना आमी दुसऱ्यांची नीत करूंक पावना. मनशाक त्या पातकांतलो भायर सरूंक आमी आदार करता. जेजू फारिजेवांक आनी जाणट्यांक एक चॅलेंज कोत्ता. कोणें पातोक आदारूंक ना ताणें पयलो फातोर मारचो. मोगळ बाबडीनो,
ह्या फारिसेवांचे आनी सादुकींचे कुसेंस खावंक लागले आनी ते परते पांयान परतून घरा पावले. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारूंक पयले, पूण तो मनीस कसले परिस्थितीन आसा, कित्या पासत ताणें तशें केलां तें आमी पळोवंक चुकता. बेस्ट एग्जाम्पल हालींच घडलोली खबर आमी जाणा, एकलो भुरगो ताणें आत्मघात म्हणजे सुइसायड केलें म्हापसा. आमी जाणा त्या भुरग्यान थंय कचरो उडयलो, पूण कित्या पासत त्या कचरो उडयलो, कित्याक लागून ताणें तशें केलें तें कोण नको. जायते फावटी आमी कितें करता, रोखडेच फोटो काडटा वो मिडियाचेर आमी व्हायरल करता, पूण त्या भुरग्याचेर कितें गेलें वो कितें जालें आसतलें तें आमी कोणूच नकळो. मोगळ बाबडी न्हू, जायते फावटी आमची परिस्थिती अशीच जाता. उबारली जीप लायली ताड्याक आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन, असली गोत आमची जाता. आमी चिंतिना बाबा हांव तो मनीस कित्याक लागून तशें करता, कित्याक लागून ताणें तशें केलां. जायते फावटी फॉर्मोण मारूंक आमी पयले. जायते फावटी त्या मनशाचेर फातर उबारिना जायत आमी. वी डोंट थ्रो स्टोन्स, पूण जेन्ना आमी क्रिटिसायज करता त्या मनशाक, जेन्ना आमी खबरो करता वो जावं विडियो काडून ते व्हायरल करता वो जावं वायट उतरांनी उलयता वो बोगसणे दिना त्या मनशाक, मोगाळ बावडी न्हू, आमी ह्या फारिजेव आनी सादुकी भाशेन जाता. वी थ्रो स्टोन्स ऑन दॅट पर्सन. भाग्यवंत आंतोनीन केन्नाच कोणाचेर फॉर्मोण मारूंक ना. कित्याक तो जाणा आसलोलो देवूय आपणाचेर फॉर्मोण मारचो ना, देवूय म्हजी नीत करचो ना. हांव दुसऱ्यांची नीत करिना आनी देवूय म्हजी नीत करचो ना. मोगळ बाबडी न्हू, आयज दुसऱ्यांक फॉर्मोण मारच्या आदी आमी आमकांच प्रश्न करुया, हांव पातका विणे आसा काय, हांव पातका विणे आसा काय. एम आय विदावट सीन, एम आय लिवींग विदावट सीन. मोगळ बाबडी न्हू, जेन्ना हांव दुसऱ्यांक जज कोत्ता, दुसऱ्यांची नीत करता, तेन्ना खेरीत भाशेन हांवें पयलें म्हाका विचारूंक जाय, हांव पुरतो काय ताची नीत करूंक, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक. तिसरो मुद्दो, जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता तेन्ना आमी ताचे काकलुती वरवीं जिवीत बदलूंक पावता आनी दुसऱ्यांकूय जिवीत बदलूंक आदाराचें जाता. जेजून ते वस्तुरेक म्हणलें, हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारिना, वच आनी पातक करिनाका. हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारिना, वच आनी पातक करिनाका. मोगळ बाबडी न्हू, जेजून काकलूत दाखयली ते वस्तुरेक, जिवीत बदलूंक ते वस्तुरेक एक सोयेक फावो केलो. ट्रू मर्सी डज नॉट इग्नोर sin. True mercy does not ignore sin, it heals it. खरी काकलूत आमी म्हणटा पातक दुर्लक्ष करिना, पूण पेकवणी हाडटा. जेजू आमची पातकां बुक्षिता, कित्याक आमी नव्यान पातक करिना जावंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक जेजू आमकां सोयेक दिता. जेजूंत रिगून रावप म्हणल्यार ताची कुरपेन जियोवप, आमचें जिवीत बदलप. मोगळ बाबडी न्हू, संदानाचो साक्रामेंत आमकां जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड साक्रामेंत, आनी ह्या वरवीं खेरीत भाशेन जेजू यादनिका वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सोयेक फावो करता, आमची पातकां तो बुकसयता. आमी मनीस कसले ते पळयना, पूण खेरीत भाशेन मनशाक आमचे भितर मनीसपण आसा तें जेजू पळयता. मोगळ बाबडी न्हू, भाग्यवंत आंतोन एक यादनीक आसलोलो. जायत्यांचे ताणें जिवीत बदललें, जायत्यांक ताणें बोगसणे फावो केले. आयज म्हाका आनी तुका ह्या भाग्यवंताचे विणवणेन जेजूचें बोगसणें आनी काकलूत आमी आमकां मागुया. आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कृपा मागुया. सरशेवटी मोगळ बाबडी न्हू, जें कितें हांव उलयलां ते 3 संदेश 3 उतरांनी वो 3 मुद्द्यांनी तुमकां सांगता. दुसऱ्यांक दया, काकलूट आनी बोगसणे दाखय. दुसऱ्यांक दया, काकलूत आनी बोगसणे दाखय. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांची नीत करिनाका आनी देवूय तुमची नीत करचो ना. तिसरे सुवातेर काकलूत आनी बोगसण्या वरवीं
जिवीत बदल आनी दुसऱ्यांक जिवीत बदलूंक आदार कर. हेंच करूंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतींत आमकां कृपा जेजुताय मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय गोडसो आमच्या देवा बापा मुखार आमी दवरतल्या. आमच्या आत्मीक फुडारांनी सोंदान संस्कारांतल्यान आपले पोरजेक पातकां मेकळें जिवीत जियेवंक सोंपेपण दिवंक देवाची काकलूत अणभवूंक तांकां शिकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Dunia deva ai kamso taro Bukti ponan martaulo. आमच्या देशाच्या फुडारांनी सगळ्या तरांच्यो वायटाच्यो साखळ्यो तोडून उडोवून नागरिकाची राखण करूंक सुटकेन बोल्लेलें जिवीत जियेवंक फावो करूंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva ai kamso taro Bukti ponan martaulo. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायते फावटी दुस्मानकायेन आनी कुसडेपणान जियेतात. तर आमी सगळ्यांनी जेजूक रिगून रावंक देवाची काकलूत अणभवूंक आनी बोगसण्याची मनशां जावंक बापाचो आदार मागुया. Dunia deva ai kamso taro Bukti ponan martaulo. कुटुंबाच्या वांगड्यांमध्ये बोगसण्याचो आनी मोगाचो संबंद वाडूंक अशें आमचे गोराबे मोगाचें मंदीर जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva ai kamso taro Bukti ponan martaulo. स्वर्गीचे बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. आमचे गोराबे मोगाचे काकलुतीचे आनी बोगसोण्याचे कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोने गीत आमी गावया. C3 पेज नंबर 29. C3. आमची सगळी गुपीत चिंतना आमची सगळी गोष्टी तुका आमचे आवडे आमची काळजां हे तुकाच भेटयता दुनिया तुजी भेटे बरी सगळे सागामी उंड्याचे कुडके तशेंच जावूं सोर्याचे तेंपे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तशेंच जावूं सोर्याचे तेंपे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेळ्ळें. आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भाग्यवंत आंतोन, तुज्या भक्ताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यांत ती आमची दानां स्विकार कर. आनी हे पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोयमोयवन केलोय तशें आमकां तुजी काकलूत दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. O योशामे करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सोर पदवीदारां आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या भोगताचे मानाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय आनी ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर्व देवदूतां आनी भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvispor Dir, स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता सुभागी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावंक ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या, तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येयसू, तुझे पुनर्जीवन पण पूर्ण कोट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आखीर तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनीक घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन ओतोलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची काकूत कोण म्हूण आमी मागता. अशें बायगोंत आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, बागयोन झुजे तिचो पोती, बायगोन देवदूतां, बायगोंत आंतोन आनी सौकाळणी तुका मानवल्यांत ते सगळे सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या संगता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
देवा सोरपोद्वेदार बापा सर्मानानी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना मोगळ बाबडीनू जायते आमचे गोराबे खेरीत भाशेन तुटल्यांत घरांत बोगसोणे ना घरांत खेरीत भाशेन काकलूत ना दोया ना म्हणटोच ह्या आमच्या बापा मागण्यांतल्यान आमच्या गोराब्यांत काकलूत आनी दोया फावो कोर म्हूण जेजू थंय आमकां कुरपा मागुया सोगडी सांगातान आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत चवोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान उतरेकतोले आमकां तुजे उधार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवत चलोयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिल्ले आमकां शांती दी पळयात ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन उबी रावया प्रार्थुया सोर पदवीदार देवा बागयोंत आंतोनीच्या दोबाज्यांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांथाय सुर्गींच्या जेवणाचे दैवीक बळ थीर जावं आनी वाडोवं अशें आमी भावार्थाचे देणे संपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयलोले सोडवणेचे वाटेन आमी चलूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सुया प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ केल्या कोपेल वाडो ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका बाबा भयणाक आमी दिन वाचतांव आनी बागयोन तांतोनीचो शुभ आशिर्वाद तांचेर मागतांव तशेंच आयच्या दिसा ही पवित्र मिसाची भेट आमचे पासत समोरंबल्या आमचे पासत मागलां आनी देवाच्या उतराची मोडणी आनी अदीक करून काल्तिकायेचेर आनी भोगसोण्याचेर नियाळ करूंक आमकां आदार केला फादर मॅथ्यू रेबेलो सद्याक तो
सिमिनारींत रायतूरचे सिमिनारींत भुरग्यांची आकारणी करता आनी नव्या यादनिकांक बरे देव भिरांतीचे देवाच्या काळजा सारकेले यादनीक जावंक तो तयार करता. ताचेर आनी ताच्या मुण्यारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. त्याच बरोबर तिगूय आमच्या गांवच्या यादनिकांक आमी दिन वाचता. इश्टानो, येता त्या आयताराक 14वेर आमची परब आनी आमची परबेची मिसां हे पोरी. पयलें मीस जातलें 5 वरांचेर, दुसरें मीस जातलें 6:45, तिसरें मीस 8:30 आनी परबेचें मीस 10:15. आनी इश्टानो, 12 वरांचें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी उपरांत सांजे 5 वरांचेर मीस जातलें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. काकलुतीचे आनी बोगसोण्याचे मनशां तुमच्या कुटुंबान जावं तुमकां धाडटा. उपकार. भोव फळादीक मागणें सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता, सांत आंतोन, बोगता मोदें, भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय, त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्याच संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणाकूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उच्चारूंक तें उतर गरजेवंतांची मागणी आयकून उपोरद्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवे केन्नाच निर्फोळ जाली नात. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चड फोडटेल्या सोवे तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नाचली. बारावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोर्निस्ताय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावो नेजो आसलें. दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाथाय बोच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमेर पडला तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. हे वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी आमकां कितें जाय तें मागुया. तुजें काळीज भाग्यवंत आंतोनीक उक्तें कर. देवा लागीं विनोदी करून तुज्यो गरजो तो तुका पावत्यो करतलो. किरीत भाशेन आमी मागुया. आयज सकाळीं मिसा आदीं एका आमच्या भावाक उपयोग सांपडला, उपयोग घडला, ताचे पासत मागुया. ताकाय पेकोवणी आमी मागुया. मागुया कोस्टवतल्या पिडेस्त भावा भयणां पासत. जायतीं भावा भयणां तरेकवार पिडेन कोस्टवतात, जावं हॉस्पिटलांत, घरांत, जाणट्याच्या घरांनी आनी आदी तांचे पासत मागुया. मागुया नोकरी ना त्या भावा भयणांक, अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक, जायतीं शिकल्यांत
पूण आजून पर्यान फावो ती नोकरी तांकां मेळूंक ना. जायतीं आमची तरणाटी वायट रस्त्यार चलतात, तांचेय पासत मागुया. आमची घोडे वाडलोल्यांची जायत्यांची घोडे नोकरी सेक्युअर ना, तांचेय पासत माग. जायतीं आमची काजारी जोडपी भावार्थान ह्या जाग्यार येतात आपल्याक भुरग्याचें बाळ मागूंक, तांचे पासत माग. जायतीं जाणां आपल्याक बरो सांगाती वो सांगातीन सोदतात, तांचेय पासत माग. कुटुंबांनी नदर मारीत जाल्यार भाव भावा मदें वो भाव आवय बापाय मदें जायती उजोत जाता. शेजाऱ्या सोबे उजोत जाता. बोगसणे शांतीचें काळीज निर्माण कर म्हूण असल्या संदर्भान मागुया. आमच्यो जायत्यांच्यो घोड्यो जायत्यो वस्तू सांडल्यात. घोडये भांगराची वस्त, घोडये चावी, घोडये दुडू, ओ घोडये आनी कसलीय वस्त सांडल्या. भाग्योन तांतुनी लागीं माग ह्यो सगल्यो सांडलेल्यो वस्तू नव्यान आमकां मेळूंक. मागुया जायतीं आमची भावा भयणां आपल्याक कॉल केन्ना येतलें, आपल्याची विजा केन्ना मेवतली, पासपोर्ट केन्ना मेवतलो हाका रावतात, आशेन रावतात, तांचेय पासत मागुया. आनी खेरीत भाशेन आमी हांगा भावार्थान आयल्यांत आनी आतां आमी घरा वेतलीं, आमकां सगल्यांक सुरक्षा मागुया. आमच्या पयणांत देवाचो आदार मागुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतलोय ना तूं. तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्री करतालोय. एबो मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादसतालो तुजे विंगीन केळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वीस पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्याक खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जोतोन करूंक आनी तुमची वयर तुमचेर बेसांव घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रात चलयता ससनाच्या ससनाक. आनी भाग्योंत आतोनीची विनोदी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.